मातेवाचे शुभ वर्तमान. सगळ्या नगरा गांवांनी भोंवून जेजू तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो. राजाचे शुभ वर्तमान परगडटालो आनी सर्व जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. आपल्या 12 शिसांक आपूण हाडून जेजून तांकां मेल्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी देंवचार काडूंक आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले. ओनभावाट्याच्या गांवांची वाट दवरूं नाकात आनी सामेरेकारांच्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सरशी वचात आनी वचून सर्गीचें राज येवचें जालें अशें परगट करात. वायटकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतला, फुक्या दियात. देवाचें उतर हें.